नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या उक्तावणाक प्रधानमंत्री मोदी येता गोंयांत. 26 तारखेर फातोर्डा स्टेडियमात सुवाळो. 10 सुवातांनी कार्यावळींचे लायव्ह प्रक्षेपण. मंत्र्याक प्रयोग करपाचे असल्यार आपल्या मतदारसंघात करचे. पेडण्या न्ही म्हणटा जी. पेडणेचो झोनिंग प्लान स्क्रॅप करचो. थळाव्याक विश्वासात घेवन नवो करचो. पेडणेकारांक विश्वासात घेतल्या. झोनिंग प्लान फाटी घेवचो ना. आपली जमीन कन्वर्ट करूंक जीत आयिल्लो म्हज्या घरा. टीसीपी मंत्र्याची चढाई. इश्यू दिल्ली व्हरपाची तयारी. सत्तरीतल्या सुल्ला राणा वाठारात भोवता अस्वलां. 17 वर्साच्या एके चलयेचेर हल्लो. चली जखमी. थळावे म्हणटा राणा खात्यान लक्ष घालून उपाय काडचो. कर्नाटकान कळसाच्या बांदकामांक काडिल्ले टेंडराक अर्थ ना. परवाने मेळे मेरेन बांदकाम करूंक मेळना. एजी म्हणटा 11 नोव्हेंबराक सुप्रीम कोर्टान खासा याचिकेचेर सुनावणी. पब्लिक ग्रीव्हन्सेस खाते बंद. मानवाधिकार आयुक्त रिटायर. 5 महिने जाले नवो आयुक्त ना. 500 केशी पेंडिंग. गोवा फॉरवर्डाची सचिवालयार मोर्चाची शिटकावणी. मिशन रॅबीज मुक्त गोवा. वर्ल्ड वाईड वेटरिनरी सर्व्हिस इंडियान जनावरां सांबाळ खात्याक घेवन सुरू केल्या फुकट रॅबीज वाशिनीकरण मोहीम. बानोड्या उक्तावण. आणि आशियाई गेम्सात भारताची विक्रमी कामगिरी चालूच. फाटले आशियाई गेम्साचो 70 पदकांचो विक्रम मोडलो. आता मेरेन 95 पदकां, 22 भांगरा पदकां. अजून 2 दीस उरल्यात. खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावणाक प्रधानमंत्री मोदी गोंयांत येता. 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डा स्टेडियमात नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाचो सुवाळो. राज्यांत 10 सुवातांनी कार्यावळ लायव्ह दाखयतले. मुख्यमंत्री उलयला. एकूण 43तल्या 36 गेम्सांनी खंय गोंयचे प्लेयर वांटेकार जातले. गोंयांत जावपी 37th नॅशनल गेम्स ह्यो युनीक गेम्स आसा. म्हणजे सगळ्या आतां पर्यंत जितक्यो गेम्स जाल्या ताज्या पासून वेगळ्यो गेम्स आसात. मुळात इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम हो 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा जातलो. गेम्स ऑफिशियली गेम्स ज्यो आसा ह्यो 26 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर हाज्या पर्यंत चलतल्यो. बट वन्स द प्रायम मिनिस्टराचें इनॉग्रेशन 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत फूल फ्लेज बाकीचे सगळे इव्हेंट 9 नोव्हेंबर पर्यंत चलतले. आमी 28 वेन्यूचेर ह्यो गेम्स ज्यो आहा पळय 28 वेगवेगळे कडले बारीक बारीक वेन्यूज आमचे सगळे सिटीनी जे आसा ते 28 वेन्यूचेर आमी करता. 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी करता आनी इट इज एन 750 इव्हेंट. म्हणजे फाटले फावटी 36 डिसिप्लिन्स जाल्ल्यो. हे फावटी 43 डिसिप्लिन्स आमी खेळयता. टोटल एथलेट्स पार्टिसिपेट जे जातले इट इज एन 10,806 एथलेट्स पार्टिसिपेट जाता. ओपनिंग सेरेमनी आमच्या फातोर्डाच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू ह्या स्टेडियमाचेर जातलो 26 तारखे दीस 6:30 वरांचेर. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्या जाग्याचेर पावतले. आमकां आमचें म्हणणें आसा की 12,000च्या पेक्षा चड लोकांक हो इव्हेंट पळोवपाक जाय. तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळेच जाण आपल्याक पासीस मेळचे सगळेच जाण येवपाक. बट इट इज नॉट पॉसिबल. इतक्या लोकांक आमकां थंय एकोमोडेट घेवपाक शकना आमी. म्हणून तो हो इव्हेंट जो आसा ही ऑल टुगेदर लायव्ह स्क्रिनींग आमी हो इव्हेंटाचें लायव्ह स्क्रिनींग जवळपास 10 वेगवेगळ्या जाग्याचेर करपाचें थारायलां. मंत्र्याक प्रयोग करपाचे असल्यार ताणें आपल्या मतदारसंघान करचे. पेडण्याचेर न्ही. जिताची मंत्र्याक शिटकावणी. मांद्रेच्या आमदार आणि पंचायत मंडळाची मंत्रालयात मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका जाली. पेडण्याचो झोनिंग प्लान स्क्रॅप करचो.
थळाव्यांक विश्वासात घेऊनच नवो प्लान करात म्हणून मागणी, नाजाल्यार खंय मार्ग आडायतले. पेडण्याच्या झोनिंग प्लानाचो वाद बरोच पेटला. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार पंचायत मंडळा सयत मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. जीत म्हणटात टीसीपी मंत्र्यान 70 एक्सपेरिमेंट करचे, पेडण्यान न्ही. खंयच्याय मंत्र्यान जर कितें तरी प्रयोग करपाचो जाल्यार आपल्या मतदारसंघान करचो. जो टीसीपी मिनिस्टर हांव ब्लेम हेचेर करना, ताका हें करना, पूण इतलेंच सांगूंक सोदता की जर ताका झोनिंग प्लॅन करचो आसलो तर 70 करचो आसलें पयलीं, मागीर पेडण्यां येवचो आसलो. एवरी टायम पेडणेकारांचेर इनजस्टीस कित्याक, एवरी टायम आमचेरूच एक्सपेरिमेंट येता. झोनिंग प्लॅन स्क्रॅप करचो म्हूण आमदार जितान मागणी लावन धरल्या. डिमांड आहा तो स्क्रॅप जावचो, एबियन्साक बिबियन्स दवरपाचो न्हू, तो स्क्रॅप करचो. आनी जर झोनिंग प्लॅन करचो पडटा जाल्यार म्हाका दिसता लोकल बॉडीज, लोकल ऑथॉरिटी कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर तो ड्राफ्ट प्लॅन करचो आनी मागीर तो 2 म्हयन्या खातीर ऑब्जेक्शन आनी सजेशनाक लावचे. पूर्ण विरोध आहा हेका आनी आमकां इमिजिएटली स्क्रॅप करचो म्हणून आयज आमी ऑनरेबल सीएमाक सांगला रास्ता रोको अभियान सुरवात करतले. रोड बीन सगळे बंद, मांद्र्या मतदारसंघान येवपाक कोणाकूच मेळचें ना. मंडे पर्यंत जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मंडे सांगला आमकां, मंडे पर्यंत रावतले, नाल्यार आमचें आंदोलन जोरान स्टार्ट जातले. अशें न्हू की वोगी रावतले, जोरान म्हटल्यार इतले उजो पेट्टलो आनी तुमकां आख्खे काणकोण मेरेन आयकोंक येतलें. मजगती मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा मंत्री सांगता प्लान पंचायतीन दवरला, पूण लोक सांगतात प्लान दवरिल्लोच ना. त्यांचे म्हणणें आसलें की आमकां ड्राफ्ट प्लॅन थंयसर अवेलेबल जाय आसता. एक्चुअली मिनिस्टराचें म्हणणें तें अवेलेबल आसलो, बट ते म्हणटात तें अवेलेबल ना. हांवें आतांय सांगता परत मिनिस्टराक सांगला की ड्राफ्ट प्लॅन जो कितें आहा तुजो अवेलेबल करून दी तांकां. मोपाचे ओडीपी खंय फक्त मोपा पुरतेच. ओडीपी मोपाचो जो एरिया आहा पळय, मोपा जो एअरपोर्ट आहा तितक्या पुरतेच आसा तो प्लॅन डिसायड करपा खातीर केल्ली ओडीपीची आनी कांयच न्ही, ताच्या भायर ना. दॅट इज जो मोपा एअरपोर्ट आहा पळय न्ही तितकोच पुरतो. मजगती पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान झोनिंग प्लानाक तेको दिला. हो प्लॅन जातलो तशेंच आयज ते सरान आपले उतर दवरलेले आसा. तेणें आयजूय सेम अशेंच सांगलेलें आहा की जे पळय लोकांक जाय पळय तेच जातलें. जे पळय लोक हांगासर अवेरनेस करता पळय, ते वायट हें करता पळय ते तेंच्यांनी करचें न्हू, कित्याक लोकांचे नाका जाल्ले हें तकलेन घालचें न्हू. हांव सांगूंक सोदतां आमकां सगळ्यांक पेडणेकारांक खात्री आहा कित्याक हो जो प्लॅन आहा पळय ते आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें हो सर करतलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणेचो झोनिंग प्लान फाटीं घेवचे ना, टीसीपी मंत्री विश्वजीत ठाम. पेडणेकारांक विश्वासात घेवनूच फुडें वता. आपलो जागो कन्वर्ट करूंक आमदार जीत म्हज्या घरा आयिल्लो आनी आतां झोनिंग प्लानाक विरोध करता. विश्वजितान फाटलें उस्तिलें. मुख्यमंत्र्याक घेवन दिल्ली श्रेष्ठी मेरेन इश्यू व्हरपाची, मांद्र्या जनसभा घेवपाची विश्वजिताची तयारी. माझ्या घराकडे आयिल्लो की 1 लाख स्क्वेअर मीटर आपले कन्वर्ट करून दी आणि बाजूचे जमीन कन्वर्ट करू नका. हे तुम्हीच वाचा आणि सर्वे नंबर त्यांचे हा. आणि दुसरी गोष्ट त्याचे नाव आसा जीत आरोळकर. जीत आरोळकर माझ्या घराकडे आयिल्लो नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट फॉर कन्वर्ट करपाक, कल्टिवेबल लँड विथ झोनिंग एंड इरिगेशन कन्वर्ट करपाक, पार्टली ऑर्चर्ड एंड पार्टली फॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक, पार्टली इरिगेशन एरिया कमांड एरियाचे भितर हे सगळे तेजे अप्रूव्ह जाल्ले 16B ते म्हाका झोनिंग प्लॅनान दिवपाक आयिल्लो. हांवें ताका एकूच सांगलें की हांव तें करूं शकना. पेडण्या लोकांचो पेडण्या सोपतेक सांगला व्हडले जाहीर मिटींग आमी घेवया, लोकांक कितें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करुया. आनी तो केन्ना मिटींग जे ऑर्गनायज करूं शकना तेजे पेक्षा 5 पटींनी मिटींग हांव ऑर्गनायज करून हांव स्वता वयतलो मांद्रे मतदारसंघान. फार्म हाऊस कोणाचे? फार्म हाऊस पॅडी फिल्डान बांदला, इल्लीगल आहा. हांवें टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगला शो कॉज नोटीस इश्यू कर आनी डिमॉलिशनाची ऑर्डर काड म्हणून. जेन्ना खंयचो तरी आमदार सगळे इल्लिगॅलिटी करून तुमकां येवन प्रेसाक सांगता लोकांक जागृत करता की आपूण लोकांची हितान काम करता, जेन्ना तूं स्वता ब्रोकरेज करून आनी कितें करून हे सगळे छापा हे सगळे आसा. हांव गेल्लो पेडणे तालुक्यान, प्रत्येकाचो डिमांड आशिल्लो की आमची घरां जी आहा ती घरां इन्क्लूड करपाची. तुमकां आतांच सांगलें पळय सगळ्या लोकांनी की तांकां पयलीं जे अश्युरन्स दिल्ले खूब प्रमाणे आमी ते इन्कॉर्पोरेट करपाचो आमी प्रयत्न केला. जे उरलेले गोश्टी जे आहा ते इन्कॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तांकां आमच्या डिपार्टमेंटान कन्सल्टंट वचून सगळे लोक सहकार्य करतले, म्हणजे लोकांक अवेरनेस करपाक कोणाक कितें जाय, कोणाचें सजेशन, कोण रस्त्याचेर उलयता. आनी हे सगळे गोश्टी सजेशन ऑब्जेक्शनच्या माध्यमांतल्यान फुडले 15-20 दिसां भितर आयले की आमी मागीर परत एकदा ते स्क्रुटनायज एक्सपर्ट कमिटी कडल्यान स्क्रुटनायज करून, कन्सल्टंट कडल्यान स्क्रुटनायज करून, आमचे CTP आसा सगळे बसून ते प्रत्येक सजेशन सजेशन आमी ते इन्कॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तांकां पंचायत वायज प्रेझेंटेशन दिवन म्हणजे तांकां सगळ्या पंचायतान कितें जाता ते आनी जागृत जातले. फर्दर तांकां कितें चेंजीस जाय ते बी चेंजीस करून व्यवस्थीत इन्क्लुसीव प्लॅन सगळ्या लोकांक इन्क्लूड करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मुख्यमंत्री हांव वयतले दिल्ली, थंय आमचे केंद्र नेतृत्व कडेन बसून
मागीर आमी ते ऑफिसराक बरोबर घेवन ताका आमचे टीम बरोबर बसून सगळे स्क्रुटिनी करपाक आमी लायतले, म्हणजे खंयचीच आनी डिस्क्रिपन्सी उरची ना. केंद्र नेतृत्व आनी आमचे स्थानीक नेतृत्व दोगांक बरोबर घेवन आमी ह्यो प्लॅन फुडें व्हरतले. कोण हे स्क्रॅप करपाक पयले फावट आमदार निवडून 200 मतान आयिल्ले लोक आमकां सांगता की आमी हांगा 20 वर्सां काडली, कितें बेस्टेच काडली 20 वर्सां. विड्रॉ करपाचो प्रश्न, हांव विड्रॉवल मनीस न्हू. हे जो प्लॅन आहा हो सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांचे कितें ऑब्जेक्शन सजेशन इनकॉर्पोरेट करून आमी पावलां फुडें घेतले. सुप्रीम कोर्टान सांगला ते प्रमाण जो मेरेन सगळे परवाने मेळना तो मेरेन कर्नाटकाक म्हादयचेर कसलेच बांदकाम करूंक मेळचे ना. ताका लागून कर्नाटकान काडिल्ले कळसाच्या टेंडराक कांयच अर्थ ना, एजी सांगता. 11 नोव्हेंबराक गोंयची खासा याचिका सुप्रीम कोर्टान सुनावणेक येता. कर्नाटकाचे निरावरी निगमान निविदा काढल्या. Sir, we have learned that Karnataka has floated some tender regarding construction of dam or something. What is this and how it will affect or not affect Goa? Floating of tender doesn't matter. The question is whether they have obtained permission under the Forest Act, whether they have forest clearance or not. That is the first issue. Second question is whether they have permission under the Wildlife Protection Act or not. All that they do administratively, we are not concerned with it. Basically, if they don't take this permission, if they don't have these permissions, then they cannot do any work there. So therefore, we are more concerned with all these permissions and we are not concerned with what they do. They may be doing for their own purpose, whatever they want to do. But until and unless they have forest clearance and they have a wildlife protection clearance, they will not be able to do anything. And what is the present status before the Supreme Court in this matter, sir? Supreme Court, the date is already fixed in November. So on that day it will come up before the Supreme Court. गोंय कर्नाटक शिमेर आशिल्ल्या सुल्लावराना वाठारात अस्वलांचो वावर. बुधवारा भाग्यश्री पिंगळे ह्या 17 वर्सां पिरायेचे एके चलयेचेर अस्वलाचो हल्लो. भयणी बरोबर भाग्यश्री चलत वताले. अकस्मात अस्वलाचो हल्लो. भाग्यश्रीक माल लागलो. अभयारण्य वेवस्थापनान आनी राना खात्यान अस्वलांक उपाय करचो म्हणून थळावे मागतात. हांव सकाळी हांगासून भुमिका हायर सेकंडरी वयताले. गेटीच्या वयर टर्नारूच म्हाका 3 वायल्ड बियर्स भायर येयली झाडासून. हांव टर्नारूच आसले. हांवें ताका पळोवना पूण ती म्हाज्या फुडें येयली तेन्ना हांवें तांकां पळयलें. फाटल्यान आजी आनी भयण आसली 20-25 मिटराचेर आनी तेंच्यान डायरेक्ट म्हाज्या पाठीर अटॅक केलो आनी म्हाका सकयल घातलें आनी ते बॅग घेवन पावले. तेन्ना हांव उठून पावलें तेन्ना फुडें गेट आसली थंयतले वॉचमॅन आनी फाटसून आजी बी ऑर्डर दिली म्हणून तेणी म्हाका सोडलें. बॅगाचेर तुज्या ताचो हात पडलो. बॅग म्हणजे काढून तेन्ना हांव पिंजले बॅग पिंजली. माझे नाव देवू पिंगळे, सुर्ला रावता. हे जे आमच्या चेडवाचेर अटॅक जालो हेच्या पयलीं गोरवा कडेन आमचे अटॅक खूब जाल्लो आसा आनी तो रिपोर्ट आमी फॉरेस्टा कडेन दिल्लो आहा. आनी आतां आमकां परत गव्हर्मेंट करता म्हणटा सोय आमची, म्हणून अजून काय कितें जावंक ना. ते बेगिनात बेगीन आमची सोय करपाची आनी आमच्या गोरवासाठी तशेंच भुरग्या बाळाची सोय हायस्कुला आसा, बारीक रोड आहा आनी कितें लायट पाणी तेजी सोय करपाची आनी बेगिनात बेगीन करपाचें हें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. तर आमी हांगासले आयज देवू पिंगळे यांच्या घरा फाटल्या फावट वाघान त्यांच्या गोरवाचेर अटॅक केल्लो तेन्ना आमी हांगासर आयिल्ले आनी आयज त्यांच्या नातीचेर जेन्ना हांगासर अस्वलान अटॅक केल्लो तेन्ना आमी हांगासर आयले. गव्हर्मेंटान तांकां ऑलरेडी सांगला की तुमकां खंय ना खंय तरी दुसरे कडेन जागा दिता, पण अजून मेरेन तरी गव्हर्मेंटाचे मुवमेंट तितले एग्रेसिव्हली दिश्टी पडना आनी असले प्रकार जे आसा ते दिसान दीस वाडत चल्लेले आसा. सो खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटान असे जे लोक आसात जांकां आजकाल रावपाक तेंची लायफ जी डिफिकल्ट जाल्ली आसा, सो तांकां खंय ना खंय तरी जागा दिवची आनी तेंच्याच बरोबर तेंची गोरवां बिरवां इतर कितें आहा तेंची मातशी तांकां कशें सोयीस्कर प्रमाणे तेंचे कशें कितें जाता तें लक्षांत घेवनूय तांकां जागा दिवची. सत्तरीचंद प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. गोंय सरकाराचे पब्लीक ग्रीव्हन्स खाते बंद. आदलो आयुक्त निवृत्त जावन 5 महिने जाले तरी मानवाधिकार आयुक्त नेमिल्लो ना. गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. आयुक्त नाशिल्ल्यान 500 केशी पेंडींग. मानवाधिकार आयुक्त नेमिना जाल्यार सचिवालयाचेर मोर्चा काडपाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. दुर्गादास मिडिया कडेन उलयलो. फेब्रुवारी 2023 ह्युमन रायट कमिशनर रिटायर जालो, जो बाब जस्टिस उत्कर्ष बाकरे आशिल्लो, हो फेब्रुवारी 2023 रिटायर जालो. मार्च एप्रिल महिने 2 महिने आम्ही रावले की सरकार
अपॉइंट करतले काय ना ते पळोवपाक. मे म्हयन्यात आमच्या अध्यक्षान लेटर केले. कोणाक केले? आमचे चीफ सेक्रेटरीक केले. चीफ सेक्रेटरी की 500 वर केसी पेंडिंग आसात आणि ही केसी कोणाच्यो? ही केसी बारीक लोकांचे. पब्लीक ग्रीव्हियन्स डिपार्टमेंट हे सरकारान काबार केल्ले आसा. लोक आयुक्ता टुथलेस करून दवरला. अपॉइंटमेंट करचे ना जाल्यार एक टाइम फ्रेम पळोवन आमकां सेक्रेटेरियेटान धडक दिवची पडटली. मिशन रॅबीज मुक्त गोवा सकयल वर्ल्ड वायड व्हेटरिनरी सर्व्हिस इंडियान गोरवा सांबाळ खात्याच्या जोड पालवान गोंयांत सुण्याक फुकट रॅबीज वाशिनीकरण मोहीम सुरू केल्या. फोंड्या वाठारांत 6 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन 22 केंद्रांचेर वाशिनीकरण जातलें. आज बानोड्या पंचायतीत मंत्री सुदीन ढवळीकारान मोहिमेचें उक्तावण केलें. Director of Animal Husbandry under the leadership of Dr. Pramod Sawant आणि हजबंड्रीचे मिनिस्टर बाबनेकन हळणकर हांच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयांत पंचायत वायज आमी हें मनोवपाचें ठरयलां. प्रायम मिनिस्टर आमचे जे नरेंद्र मोदी आसा तांणी ठरयलां रॅबीज मुक्त भारत करचो आणि रॅबीज मुक्त भारत जर केलो आसत ते कितल्योश्यो गोश्टी रॅबीजा लागून ज्यो घडटा त्यो कमी जातल्यो आनी तो प्रयत्न केला त्या बद्दल तांच्या मना पासून हांव अभिनंदन करता. आनी हो जो कार्यक्रम आसा तो फक्त पंचायत पुरतोच आमी राबोवपाचो ना तर येदागदागीच भटके कुत्रे खातीर आमी जर काम करपाक जाय. पॉयंट वॅक्सिनेशन 29 सप्टेंबरासान सुरू जाल्लें आसा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी इनॉग्रेट केल्ली ही इव्हेंट पणजे आणि तेन्नाच्यान आमी सगळ्या तालुकांनी काम सुरू केलां. पयलें तालुका जाल्ले ते सालसेट आणि आज साकून फोंडा ह्या तालुकान रेबीज वॅक्सिनेशन सुरू जाता. सो सगळ्या पंचायतींनी आणि म्युनिसिपालिटींनी आणि वेटनरी हॉस्पिटल अँड डिस्पेन्सरींनी आमचे स्टॅटीक पॉयंट वॅक्सिनेशनाचे मोहीम चालू जातलें. तारखेक हांगा बॅनरार दिल्ले लिंक आसात तेजेर फोन नंबर आसा तेजेर तुमी फोन मारून विचारूं येता की खंयचे दिसांनी तुमच्या वाठारान वॅक्सिनेशनां जातली ती. एशियन गेम्सांत भारताची विक्रमी कामगिरी चालूच. दिशी दिशी पदकांची भर पडत आसा. 12व्या दिसा टॅली 95 पदकांचेर. आता मेरेन 22 भांगरा पदकां, 34 रुप्या पदकां आनी 39 कांशा पदकां जोडल्यात. हॉकींत जपानान मारले. T20त 8 सेमीफायनलींत बांगलादेशाक मारले. अफगाणिस्तानान पाकिस्तानाक. फायनल भारत अफगाणिस्तान. सर्त सोंपूंक अजून 2 दीस उरल्यात. गोंय राज्यांत शुक्रार सावन रोड सेफ्टी सप्तकाची सुरवात. 6 ऑक्टोबर सावन 12 ऑक्टोबर मेरेन खंय गोंयभर कार्यावळी जातल्यो. गोंयभर ट्रॅफिक पुलिसांनी गाडयो आडोवन लोकांमदीं जागृताय केली. लोकांक ट्रॅफिकाचे कायदे याद करून दिले. रस्त्यार जतनाय घेवची म्हणून ट्रॅफिक पुलिसांचो उलो. गोवा स्टेट रोड सेफ्टी वीक 6 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर पर्यंत मनयलो जाता आणि ताका लागून आमी ट्रॅफिक पुलीस 3 पद्दतीन काम करतात. एज्युकेशन मेथडीन करतात, आमी एनफोर्समेंट मेथडीन करतात, इंजिनियरींग मेथडीन करतात आणि एंटिटरिझम मेथडीनय आमी काम करतात. आणि ह्या कामान आमी प्रत्येक स्कूल त्या शिवाय जी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आहा, फायर ब्रिगेड्स आहा आणि त्या पद्दतीन जी स्कूल कॉलेजांनी आमी हे जे नियम आहा त्या नियमाचे पालन करून आमी कशे सुरक्षीत रावतले हेचो विचार जावपाक जाय. आणि हो विचार करपाक लागून आमी काम करतात. आणि त्या पद्दतीन आमी आतां जे गोवा स्टेटीन डिक्लेअर केल्लो आहा स्टॉप एक्सिडंट बिफोर यू स्टॉप, जेणे करून हे जे एक्सिडंट आहा हे आमी थांबोवपाक जाय. त्या एक्सिडंट जावन आमी सफर जावन तेतून जी इंजुरी जाता ती आमच्या फॅमिलीक जे त्रास जातात ते फॅमिलीक आमचे त्रास वाचोवपाक लागून लोकांनी त्या पद्दतीन हे जे नियम आहात जो कायदो आहा त्या कायद्याचे पालन करून आमकांय सहकार्य करपाक जाय. आणि लोकांनी जर सहकार्य दिली तर हो सडक सुरक्षा जीवन रक्षा ह्या प्रमाणे आमी हो जो काम करतात त्या कामाक आमच्या महत्व येतले आणि त्या पद्दतीन आमची सगळ्यांची जे जीवन आहा हे वाचोवपाक हेची आमकां मदत जातली.
खबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.